A6. तुझ्या भीतर सरून गाता तुझी महिमा नावाडता गीत तुझे आजच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 स्तुती देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनासो मोगाचो स्पिरिट काळजात बोलला सुमी आमचे मोदे देऊन रावला मंदिरांत तुझ्या भितर सोडून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आजच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय असो. आजच्या दिसाची मिसाची तेसावा हे परी आसात नील फेरावो काद्री अर्गामीस जुवान पिरेरा अर्गामीस शरीटा फेर्नांडीस किरें तेसावा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. लविटा लोबो आणि कुटुंब वालेन्शिया देवादीन जेनेवीव मोंतेरो हिच्या जल्माल्या दिसाक मीस दिला. जॅनेट मेंडोन्सा मुंबई देवादीन इग्नेशियस मेंडोन्सा देवादीन जाल्ल्या पहिल्या वर्साच्या उडासा खातीर हे मीस दिला. आनी तशेंच शरीटा फेर्नांडीस किरें मेळ्ळेल्या उपकाराक अर्गां जावन आयच्या दिसा आमच्या आसऱ्याच्या निवासींक ब्रेकफास्ट दान दिता. ह्या सर्व त्या सावा खातीर आमी मागया. आज सांत आंतोनीच्या भक्तीपणाचो दीस. आमी सर्व सांत आंतोनीची भक्तिका ह्या मिसाच्या बलिदानांत आनी उपरांत नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. देव सांत आंतोनीच्या मजतीन केल्ले मागणे ओपून घेवन दी आनी गरजाचे उपकार भक्तिकांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत विशेंत फेरेर याजाक हाचे स्मरण करता. तो 13व्या आनी 14व्या शतमानांत युरोपांत जियेल्लो. ताची आवय बापाय तांकां वीरपणाचे बिरुदी फावो केल्ले. तांणी तोवळच्या काळार आसलेल्या मुस्लिमांनी धाड घाल्ल्याक युरोपाचेर तांच्या विरोध झुजोवन तांचे धैर्य दाखयल्ल्या खातीर असले बिरुद तांकां फावो केल्ले. विशेंत फेरेर असल्या कुटुंबांत जल्मल्लो. तो उपरांत याजाक जालो डॉमिनिकन मेळांत आनी ताका एक विशेष देणें आसलें प्रसंग दिवचे भोव अपूर्वयेन. आनी सांगात आस ताका भासांचे देणेंय आसलें. देखून स्पेन पोर्चुगल इटली फ्रांस असल्या सकड गांवांनी भोंवून ताणें प्रसंग दिल्लो. तोवळसो पाप साहेब बेनेडिक्ट 13वो ताणें ताका विशेष परवानगी दिल्ली प्रवचन करूंक आनी तशेंच कुमसाराचे विशेष ताका बॉक्सांनी दिवचे देणें दिवन हे प्राजीत उसारूंक ताका देणें दिल्लें. देखून ह्या सर्व गांवांनी भोंवून तो
शिकवण दितलो. ताचे शिकवण इतली बरी आसली की इगर्जां भितर जागो पावनातलो. देखून उक्त्या मैदानाचेर तो प्रवचन करता आसतना हजारो लोक ताची शिकवण आयकूंक येतालो ते आमकां पळोवंक मेळटा. लागी लागी 25,000 जुदेव ताचे शिकवण आयकून क्रिस्तांव जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तशेंच सुमार 8,000 मुअर्स म्हळ्यार मुस्लीम क्रिस्तांव धर्माक आयिल्लेय पळोवंक मेळटा. तितली अपुरबायची ताची शिकवण. आनी निमाणें आमी पळयता केदळा पवित्र सभेंत मनस्ताप उपजलो पाप साहेबांनी हेर मुखेल्या मदें. ताणें ताका नेमाक केल्ल्या पाप साहेबाक ताणें राजिनामे दिवंक सांगले आनी अशें पवित्र सभेंत एकवट हाडूंक प्रयत्न केल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. एक काळजांत अंतस्करणांत नितळ व्यक्ती दक्षिण नासतना जेजूची सुवार्ता प्रगट केल्लो आनी जायत्या लोकांक पवित्र सभेंत थंय हाडुलो. विशेंत फेरेरीक पवित्र सभेक फावो केल्ले खातीर आमी देवाक अर्घ दिता आसतना आमच्या काळाचे याजक धार्मिकी अशेंत उर्बेन भरलेले आनी तशेंच प्राजिताची जिणी जिवोवचे लोकांक क्रिस्त थंय हाडचे याजक जावच्या खातीर धार्मिकां जावच्या खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून कोणातूं सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बापा भाग्यवंतो विशेंतीक आमच्या सोडवणेची बरी खबर प्रगटूंक तुवें पवित्र सभेचो उर्बेवंत प्रसंगदार केलोय. मनशांक मुनसुबेदाराच्या येण्याक तयार करूंक तो भारी वावुरलो. ताची शिकवण मनांत घोळोवंक आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळाभरीत करूंक आमकां कृपा दी. हे परी त्याच मुनसुबेदारा मुखार संतोशान हजर जावंक आनी ताका सर्गा राजाचे महिमेंत बगूंक फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गणान पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा होर दोंगरांतय भायर सरली आनी एदमाच्या देशाचो बोवाळ काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेले. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतले कित्याक भायर काडले, अरण्यांत मारूंक, हांगा कण ना उदक ना, आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या कणाचो आमकां कांटलो आयला. देखून सरस्परान लोकां मदें विकाल सरोप धाडले आनी लोकांक साबले आनी ताचे पैकी जायती मेले. तेन्ना लोक मोइजेसाशी आयलो आनी तांणी म्हणलें, आमी सरस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पता केले. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सरस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पसोवत मागले आनी सरस्परान मोइजेक म्हणलें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली.
देखून मैजेन एक पितूळचो रोप केलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेच पर म्हजे मागणे आयक आणि म्हजी बोब तुझे मुखार फावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आणि म्हजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी. सर्वेच परा म्हजे मागणे आयक आणि म्हजी बोब तुझे मुखार फावोवन दी. म्हज्या आकांताच्या वेळा तुझे मुखामळ तूं लिपय नाका. तुझे कान म्हजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आणि म्हजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक बी येतली. पृथ्वीचे सर राय तुझे महिमे मुखार कावजतले. सर्वेस्पर सियोन शहार परत्यान उबारतलो आणि आपले व्हड महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत अदनातल्याचे प्रार्थना तो आयकतलो आणि ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आणि म्हजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी. आणि मुखार जनान घेतले पर्यंत देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतले बरोवन आसूं. कैद्याचे विलाप आयकूंक मरणाचे फर्मान जाल्ल्याक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोनात पवित्र स्नानातावन सकला दिश घाली. सर्गार तावन पृथ्वीचेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आणि वंदन तुका ख्रिस्ता महिने बरीत राया. दी जावन आसा देवाचे उतार. ओंपी तोच ख्रिस्त. जाका तो मेळटा तो ससनाक बेळटा. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरी राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिने बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुआ परमणे सोम्ये जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका येसुया. जेजू परत्यान सांगा लागलो, हांव भायर सन वेता. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण तुमच्या पातकांच तुमी मरतल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें म्हळ्यार हो काय जीवघात करून कान घेता काय. जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हणून सतमंदल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. ताणें ताका म्हळें, तर तूं कोण. जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक. तुमच्या विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवन आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेच ताकी हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगाता आसा. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सबार जण ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका ख्रिस्ता. संवसाराचेर एक दिश्ट गेल्यार मायग्रेशन, स्थळांतर वेतले लोक आमकां पळोवंक मेळटात. फाटल्या 2 वर्सांनी कोरोना पिडे लागून
मस्त मनशां थळांतर जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटात. रशिया आनी युक्रेन मदल्या झुजांत ती मस्त मनशां थळांतर जातात. पूण आनी एक वर्ग आसा, ती झुजाक लागून ह्या पिडेक लागून बगार बरें भविश्य सोदून थळांतर जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. गांवांनी आसली मनशां ती सिटी नगराक शहराक येवचें आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या देशांत 100 वर्सां आदीं लागीं 11.5% मनशां शहरांनी जियेतालीं आनी तो संको 100 वर्सांनी 26% सोडलो. आनी आमकां अशें सांगतात 2050 इसवे वेळार 40% अर्द्याक इल्लें उणें तितलो लोक शहरांनी जियेतलो म्हणून. आमी पळयता गांवांनी आसली मनशां शहराक वतात बरें भविश्य सोदून, बरें शिकप सोदून, बरें काम सोदच्या खातीर. थंयसर मस्त कामां असतात आनी तांकां सांबाळ बरो मेळटा. असल्या खातीर मनशांनी सोदून वेचें शहराक आमकां पळोवंक मेळटा. भोव अप्रूप खंय हांगा थंय थोडी मनशां शहरांत वचून गांवाच्या कुशीन हळ्ळेक वेतात वचनात. कित्याक म्हळ्यार थंय बरे शिक्षण संस्थे नात, कामाचे अवकाश मस्त उणें आनी ताज्या मागीर खंय गरज पडल्यार आस्पत्रे उणें अशें वचनात. थोडी वेतात कलंगी एक मिसांव काण घेवन. आनी थंय वेता आसतना त्या मनशांनी त्या गांवांत आसल्या परिस्थितीक होंदून जियोवचें पडटा. मस्त कश्ट जातात, पूण तांच्या त्या गेल्ल्या वरवीं तांणी थंय आसल्या मनशांक उपकार जाता मस्तो. जर तर शहरांत थंय गेल्ली मनशां कांय धाकटेर जाल्यार आनी ताज्या मागीर शिकपी मनीस जाल्यार थंय आसल्या मनशांक उपकारा पडटा तें आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या देशीन ती थोड्या कडेन अशेंच जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. बेलतांगडी तालुकांत बद्द्यार फिरगज थंयसर एकलो धाकट्यार वचून ताणें एल्लें पिंटो म्हणून ताणें वचून थंयसर लोकांक चिकित्सा दिल्ली आनी ताज्या मागीर तांकां पिडेक वखदां दिल्लीं आमकां पळोवंक मेळटा. तेच प्रमाणे पांज्या फिरगजेन आनी एकलो धाकटेर भोव अप्रूप तें पुरा. ह्या जाक धार्मिकां येतात. कित्याक म्हळ्यार हो विशय सांगचो आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजुताची आयडेंटिटी अस्मिताय थंय आसल्या लोकांक तो सांगता. तो कोण गे म्हणून, तो कोण गे म्हळ्यार आसा तो म्हूण सांगल्यार तो देव. आनी तो कितें करता म्हळ्यार स्वर्गार वचून मनीस जावन ह्या संवसारांत येता. हाचो अर्थ काय म्हळ्यार शहरांत वचून कोण हळ्ळेक वेतात थंय थोडे फावटी इलेक्ट्रिसिटी आसना, उदकाची सवलत आसना आनी ताज्या उपरांत बरी इस्कारां नात, ताज्या उपरांत आस्पत्रे नात. ते सगळे वचून ताणें अनुभव करूंक आसा. शहरांत सकट सवलती मेळटात तरी पूण एका उद्देशान हे मनीस थंय तर वेतात आनी तांचे कश्ट बगतात. आसा तो म्हळ्यार देव मनीस जावन आमच्या गतीन संवसारांत येता आसतना आमचे कश्ट तो बगता आनी आमच्या कश्टांत तो वांटेली जाता. आनी आमकां त्या जुदेवा मुखांतर आमकां तो सांगता ताजेर आमी पातयेल्ल्या करीत आमकां सासणाचें जिवीत आसचें ना. पळया सकड मनशांनी जल्मल्ल्यांनी कितें केलां म्हळ्यार धार्मीक मुखेली थोडे आमचे न्ही हेर तांणी दैवीक अनुभव जोडून देवा लागीं हेची वाट अशी म्हणून सांगलां. पूण आमकां तशें न्ही, देवूच स्वता मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन ताणें आमकां जिविताची वाट दाखयल्या. ताचेर पातयेने दवरूंक आमकां सांगलां आनी ताका देखून कोण सकडी ताचेर पातयेने दवरतात तांकां जिवीत मेळटलें. कोण ताचेर पातयेने दवरनात ती देवातावन पयस उरतली. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या सोम्ये जेजूचेर खंडीत आमकां पातयेनी आसा. आमकां कितें गरज म्हळ्यार ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन आमी जियोवचें. आमी प्राजीत काळार आसा. हो प्राजीत काळ आमकां कितें दाखयता म्हळ्यार जेजूच्या पाशांवाची खुर्सा वाटेची झळक आमच्या मुखार दवरून त्या वाटेन जियोवंक आनी चलोवंक आमकां आपोवणें दिता.
तशें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्या जेजूची आशिर्वाद आमी मागून घेवया. C7. Upsita Bapa Mundo Govaso Upsita Bapa Hiwainachi Kas Amin Tuhan Kange tu sergiच्या याया आमची ही काणी भेटैता आज तुका मोगाची ओपसिता बापा Mundo Govaso Upsita Bapa Hiwainachi Kas Amin Tuhan. भाऊ बहिणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असले जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस पर मानून घे. सर्वेस परा हो फरीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां भोगोस आनी आमची असक्त अतीर काळजां तुज्या मोगांत सांबाळ. तुजेशी आमकां सोलोन वर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं संवसारांत सगळ्या जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वांकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंतेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तसं परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पूर्ण जीवन वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रू पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आंतोनू, सांत विशंत फेरेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंत शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळ्यांक सांगाता मेळोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां हाडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये
संसाराचे पाप काढलेले आमची आकुल कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे. Sommige Jesu Krista, तुझे कूड आणि रगत आम्ही संक वेताव ती आमचे जट्टे आणि कॅस तारीना जाऊ पण तुझ्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आणि वखत दिव. पळया स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्या आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काढता. या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आम्ही सगळ्यां सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D6. Sasumuto kusutu atapsu visram konasaito mit menas lulu Krista sumogto kami daun kursa kuryan mugtane kelo muga susanskar tani muga namkanilo Krista sumogto. Sumikitlo bodhar काकुळतीचे बाण सर्वांगीतादात मुक्सुम सदा ताया रक्तासु सरिवारलो धणे कुसा आमचे पासून दिसरात मागता तो सरकार Krista sumogto. Krista sumogto kusuto atapsu visram konasaito mit menas lulu Krista sumogto. मसुदाची दैना दुसरा सोमातुस्को अंकताची दैना कितलो बडो कालतो आवय समोग पर्यान नजिकल समोगतो कैसर कोणे येदळ देखाना समोगतो Krista sumogto.
Cristo moगतो कसो तो आडापसो विसरू कोणासाय तो मी नसलो Cristo moगतो तावणे तामून कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो Cristo moगतो सोमी कितलो उदार काकुळतीचे प्रांडा सर्वांक दिता आदार भोग संसारांत आया रक्ताचो सरी वारयो ताणे पुसा आमचे पासून तिसऱ्याक मागता तो सरकार Cristo moगतो Cristo moगतो कसो तो आटापसो विसरू कोणासाय तो मीठ नसलो Cristo moगतो मोगाळ सोमिया जेजू या प्राजित काळार मागणे प्राजित आनी शिकोवणे वरवीं सबार जाणांक पवित्र सभेते हाडिल्ल्या विशेन फेरेरीचें स्मरण आज आमी करता आसतना तुका आमी अर्घ दिता आनी तशेंच आमच्याय काळाचे याजक आनी धार्मीक तशेंच जावच्या खातीर तुजी कृपा आशिर्वादां आमी मागता ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तुज्या उतरां मारिफात प्रेरीत जावन आनी तशेंच आमच्या आत्म्याचें खाण जावन तुजी कूड आनी रगत आमकां सेवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमच्या सांगाता डिवायन वर्ड TV मारिफात सबार भक्तिकां सांत आंतोनीची आमच्या सांगाता ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात तांकां हर एकल्यांकी हो अनुभव दी तुजी कूड आनी रगत सेवलेलो बरी भलायकी समाधान तांकां दी आनी ताच्या घरांनी आसच्या भुरग्यांक युवा जाणांक बरें भविश्य बरो फुडार फावो कर म्हूण मागता हांव प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गींच्या देण्याचे जरीशी वसोंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवंत कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे असो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूचे नवे ओसर्या केल्या
सांतांतोनी वर्त्या बघता देवसारान तुवे दावडायले पिडे सांतुवे बरे केले दर्या सांगली तू फरमायता आमल्या पाल्या बेयान पावता किते सांग्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक उजोन हाडटाय पायाक तूं निवारताय दुखोळता तूं पयस करताय पद्मासलो दिता रुजवार तुझ्या सर्याच्या सता दर्या सांकळीं तूं फरमायता आमल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक उजोन हाडटाय महिमा सगळी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्रत्या सदा का सस्नाच्या सस्ना दर्या सांगली तूं फरमायता आमल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक उजोन धाडटाय सांत आंतोन आमचो मोगा असो सांत असर्यंगार आमचो पात्रोन ताच्या लागीं मागता आसतना आमचे पासो तो विनंती करता आनी गरजाचे उपकार आमकां जोडून दिता फाटल्या दिसांनी मेळिल्ल्या उपकारांक हे परी अर्घां दितात एक व्यक्ती परीक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर दोगा जाणां काम मेळिल्ल्या खातीर एक व्यक्ती भायर पडलेली वस्तू मेळिल्ल्या पासत एक व्यक्ती बरो घर जागो मेळिल्ल्या पासत आनी एक व्यक्ती सैरीक मेळिल्ल्या खातीर 11 जाणां तांकां मेळिल्ल्या हेर उपकारां खातीर दोगां जाणां सांबाळ मेळिल्ल्या खातीर त्या सावां हे परी आसात 16 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या तेगांनी वायट सवयेतान सुटका मेळच्या खातीर 7 जाणांनी भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर 8 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर एकल्यान काम कायम जावंक 38 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोगांनी तांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 6 जाणांनी परीक्षेंत पास जावंक एकल्यान शेजारा बरो संबंध आसच्या खातीर तेगांनी रीण फाटी मेळोवंक तेगांक कोर्टींत केस इत्यार्थ जावंक 6 जाणांक शिकोवंक बरी मोत लाभच्या खातीर एकल्याक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक 21 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक एकल्याक घर बांदूंक आदार मेळच्या खातीर 5 जाणांक आमाल पिवणें सोडूंक दोगांनी तांचे तक्रार इत्यार्थ जावच्या खातीर 4 जाणांचो वेव्हार बऱ्या रितीन जावच्या खातीर दोगांनी घरांत समाधान मेळोवंक 7 जाणांनी भुरग्यांक बरी बूद लाभच्या खातीर 4 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक एकल्याक घर जागो मेळोवंक 6 जाणांक अनवरांतले राखोवंक एकल्याक परीक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक एकल्याक ताचें काम बऱ्या तरेन जावंक 10 जाणांक मोती समाधान मेळोवंक 5 जाणांक विजा मेळोवंक 6 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक तेगांक 6 जाणांक घर जाग्याचे रकळे तिरसोवंक तेगांक सांबाळांत बढती मेळोवंक 7 जाणांक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळचे खातीर तेगांक शिकोवंक शिकिल्ले मतींत उरोवंक दोगांक घर जाग्याचे RTC मेळचे खातीर 5 जाणांक
तांचे ऑपरेशन नासतना पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्या खातीर तेगा समर्थीचे कायदे तांणी बऱ्या रितीन पाळचे पासून दोगांनी घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचच्या खातीर एकल्या कामा कडेन समाधान मेळोवंक 5 जाणांक तांचे पैण बऱ्या तरान जावंक दोगांक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जावंक दोगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळचे खातीर एकल्याक न्हीद बरी मेळच्या खातीर 9 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन चलच्या खातीर दोगांक तांचे काजर बऱ्या तरान जावंक 5 जाणांक शिरांची पिडा गूण जावंक एकल्याक दुस्मनाच्या हातांतले राखूंक 17 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसा वापातोत दोगांक कामाची भद्रते मेळच्या खातीर तेगांक स्वंत गांवांत काम मेळोवंक एकल्याक ताची आर्थीक स्थिती सुदरूंक एकल्याक सुरक्षीत पाटी येवंक तेगांनी तांची एलर्जी गूण जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या दोगा ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक 8 जाणांक BP आनी शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर तेगांची भिरांत उणी जावच्या खातीर एकल्याक भाडें मेळोवंक दोगांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक दोगांक नवें घर बांदूंक आदार मेळच्या खातीर एकल्याक लोन मेळोवंक तेगांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्याक उडासाची सखत सारकी जावंक तेगांक इंटरव्यूवांत तांणी 5 जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या आनी तशेंच आमच्या आसऱ्याक मेळिल्लें तीर्प कायम जावचे खातीर आनी एक त्या व्यक्तींनी प्रत्येक रितीन तांचें लग्न जावन सबार वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें ना देखून त्या पासत मागोवंक विनंती केल्या तांच्या खातीर मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया सांगाता म्हणया वर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देवसार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयस जाता म्हूण उडास कर तुझ्या मारिफांत पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्या थंड जातात बंदिवानाच्या सांकळी तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडूल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा तुझे वरवीं आपाय ग्राचान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमक आमी मागताव इतल्या व्हडा आशेन आमी मागताव ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सांत आंतोनीक 13 नमन. आनंद भरीत सांत आंतोनी मरियेच्या संरक्षणकाल जल्मून 5 वर्सां प्रायेरस तुज्या अंकारपण तुवें तिका भेटयली आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रोंबोवन देवसाराक तुवें धांवडायलोय जोड ती आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भाग्यवंत मायेचें आनी घटाय बळ आमच्या दुस्मानांचेर जैत व्हरूंक. नमान मरिये कुरपेन भरले सोबी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद भरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पांच सुकोवच्या खातीर व्हडपणू ग्रेस्तकाय आनी दादोसकायो तिरास्कार करन सांत आगोस्तिनीच्या वट्टीन तूं रिगलोय सांता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद भरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांत फ्रांसिस्काचे वोट दिन तूं रिगलोय हे सांता प्राजिताचो आनी दंडोवणेचो मोग आमकां जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद भरीत सांता तुजी जाणटेकाय आनी सांतेपण देवानच परगटीसर वोट लेन तुवें संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय लेन तुवेंचो वोट शेगून आदारूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद भरीत सांता आपलें उतर परगट करच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन भासांचें देणें आनी अजापांची पदवी तुका दिली देवाचें उतर उर्बेन आयकून ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बरीत सांता देवाचो वरतो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळका तुझ्या हातान घेवंक तूं फावो जालोय. व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कुरपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बरीत सांता पवित्र एवकारिस्ताक एका मनजाती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारांत सोमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें. जिव्या भावार्थान पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कुरपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बरीत सांता मनशांनी देवाचे उतर आयकोंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय. मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काल जावंक आमकां कुरपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बरीत सांता निरापराधींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमान सोंसणिकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कथावीण सांबाळूंक आमकां कुरपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बरीत सांता पाद्वा शारांत शर्माव सांगून आसतनाच अजापानी लिस्बनांत पावोन तुझ्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानाचो पासोर मोग करूंक आमकां कुरपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बरीत सांता तुझ्या मागण्या आनी सर्गा वयले जाणवाये वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बरे वाटेक तुवें परतिले. सगळ्या काळजान देवा तें परतोन आमकां सगळेच देवाक दिवंक आमकां कुरपा जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता तुझ्या तारोका बरी सगळी तुजी जिणी आत्म्या बचाव करूंक तूं वावुरलोय. निमाणो उस्वास सोडतना तुवें पळयल्ले बरीस आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सांगाता सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता देवान तुका दिलां वर्तें देणें असर्यांचें आनी तुका उलो मारतल्यान तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू काडचें मरिया मारिफात म्हाका जोडून दी. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये आमच्या पियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सांत आंतोनी आमा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोंचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदाराने सदां जियोच्या देवा. भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवारांतल्यान सुटाशें आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी सजाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा.
सांतांतोनी बाबा होगळात आणि मानतुका कृपा मागोन दे बाबा विघ्नासाठी राधा जेजू सोकोरो शिस्तून चावलो संदेश तासो प्रसार केलो विज्ञान वाड्या कष्टानी दुखा दुबळ्या धाक्यांक मोगा आदार तुवें दिलो सांतांतोनी बापा होगळा आणि मानतुका कृपा मागोन दे बापा विघ्नासाठी राधा मोकाळ पुत्रा सवे अवकार मुनी आशीर्वाद दिव आमकां